मोगाच्या भाव भिण्यानू सेंजी बुधवारा थावन प्राचीत काळ आमी आरंभ केला आनी ह्या प्राचीत काळार हर एक क्रिस्ती भावार्थ्यांक कुर्सा वाटेचें भक्तीपण एक मोगाचें भक्तीपण जावन आसा आनी हर एका शुक्रारा आनी सभा लोक हर एका दिसा तांच्या कुटुंबांनी हें कुर्सा वाटेचें भक्तीपण चलन व्हरतात. आनी आज प्राचीत काळाचो पयलो शुक्रार जाल्ल्यान तुमचे संगी ही कुर्सा वाट चलोवन व्हरूंक हांव कुशी व्हरतां. आनी आज ह्या कुर्सा वाटेर आमी घेयिल्लो विशय जावन आसा सामाजीक कुर्सा वाट. आनी ह्या कुर्सा वाटेंत भाग घेवंक तुमकां हर एकल्याक हांव स्वागत मागतां. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. बागेवन कुर्सा जैता घुरता क्रिस्ती भावार्थ्यांच्या आसऱ्या जेजू मोरनान तूं जालोय व्हरतो सासान जिणयेक तूं बरवो सो. जसो बाप दयाळ तशें आमी जावंक जेजून आमकां उलो दिला. पूण परिस्थिती बदलल्या. मनीस किरकोळ देवाची रचना म्हणलें विसरला. देवा थावन बोगसाणें आशेता पूण हेरांक बोगसाणें दिवंक फाटीं सरता. ह्या वरवीं देव आनी देवासांव मनशा जिवितांत हांव मायाक जाला. भाग्यवंत पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो म्हणटा, मनशाचें व्हडलें पातक जावन आसा. मनीस पातक करता म्हणलें वळखून घेना. मनशाचें उणेंपण मनशाचे ताळणेन सांपडणी जेजूक परतून कुर्सा वाट चलूंक बोळ करता. तर हे कुर्सा वाटे वेळार आमी सर अस्कत पातकी आनी देव बक्षिता म्हळें वळखून घेवया आनी हेरांक समजूंक आनी बोगसूंक आदार मागया. मोगाळा जेजू, आमच्या पातका खातीर काल्वारी कुर्सा वाट तूं चल्लोय. तुजो सॅक्रिफीस आमच्या मतीन दवन परतून आमी ताळणेंत आनी पातकांत पडनाशें आमकां राख आनी सांबाळ. अशें दयाळ करण्यो आदार पातका सवयो चुकोवंक आज आमी चलची कुर्सा वाट आमकां आदर्श आनी प्रेरण जावं दी म्हूण मागतां. सोमिया काकूळत आमची कर. सोमिया काकूळत आमची कर. सदैव माई मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. पयलें स्टेसां जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलोय सगलो संवसार. मनशाची जडती करच्या देवाक रचनास तांच्या रचणाराक जडतेक उबी करतात. अपराध्याचे तीर्प वाचून मरणाचे फर्माण दितात. पूण जेजू ह्या सर घडयेंत आपले नीज रूप उगडापे करिना, उतरांनी विवरसिना. बगार मौन रावता आनी तांणी दिल्ल्या फर्माणाक खालती मान घालता. आमची सामाजीक परिस्थिती आमी व्हरून पळयल्यार सबावर पावटी एकल्याची प्रगती आनेकल्याक दुर्गती जाता. स्वार्थान आनी मोसरान ताका शेवटून पांयां तळा मोस्तून अपराधाचें फर्माण वाचून ताचें नांव विबाड करता. निरापराध्याक अपराधी केल्ल्या वेळा जेजूचें मौन प्रेरण जावन आसा. सांगणी आसा, आमी करिनातल्या अपराधांक जबाब मौन. मोगाळा जेजू, मुझे प्रगती आनी उदरगती विशांत हेर पोटसाल आनी गुटमल करतात. ते सर खालतेपणान सोसूंक आनी मौन रावूंक म्हाका आदार दी. सोमिया काकूत आमची कर.
सोम्या काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. दुसरें स्तेसांव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. महिमेच्या कुंवाराक दया सागोराक मनशा कुळाच्या सडवंदाराक ताच्या देवसैमाक सहज जाल्लें मान होगलाप दिनासतना ताका नेगार आनी तिरस्कार करून ताच्या खांदार दितात नालिसायेचो अपमानाचो कुरीस. जेजू मनशाचे सडवणे खातीर मोगान तो स्विकार करता. जागतीकरणा आनी वैज्ञानिकरणा वरवीं मनशा प्रगती जाल्या, पूण मनशाची चाल आनी स्वभाव बदलूंक ना. वैयक्तीकपण रास करता आनी सामुहीकपण माजवून गेला. आमची वोजी हेरांचेर लोटतांव आनी सुखी जिविताक आशेतांव. आमच्या स्वार्था वरवीं गुलाम केल्ल्या थंय जेजून खांदार कुडीस घेवचें दृश्य बुजावण दिता. मोगाळ जेजू, हेर मुजेर गुन्यांवाचो आनी तिरस्काराचो कुरीस दितना तो कालतेपणान वावूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकुळत आमची कर. सोम्या काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. तिसरें स्तेसांव जेजू पयल्या पावटी खुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. कुर्साची जडाय वावूंक तांकां नासता, कुडीची पुरासन सांबाळूंक जायनासता जेजू कुर्सा पंदा पडटा. मनशा कुळाचे पातक जेजूक कुर्सा पंदा घालता. संवसाराची दुराशा मनशाक ताळणी हाडटा. ताळणी काल क्रमेण पातकांक ओडता आनी पातकांत पडल्या उपरांत मनीस मरणांत जियेता. ही मनशाची स्थिती जेजूक कुर्सा पंदा घालता. ताळणी येनासलो जीव ना आनी पातकान पडनासलो मनीस ना, पूण पातक वा ताळणी एकल्या वरवीं येना, दुसऱ्याचो सांगात आसता. सबारांचें दूर हांव पातकान पडूंक ना, पूण ताणें म्हाका नाडलें, वा हांव बागेवंत दुसरो पातकी. सा जाकोब म्हणटा, ताळण्याचेर आनी पातकाचेर जैत व्हरूंक मागणें अवश्य जावन आसा. आमची पातकां जेजू कुर्सा पंदा घालतात म्हणलें वळखून जिवीत परिवर्तन करूंक बेसाडया. मोगाळा जेजू, तूं पातक नासतना जियेल्ले बरी. आमी पातकाचेर जैत व्हरूंक आनी जिवीत कुडपेन सारूंक म्हाका आदार दी. सोम्या काकलूत आमची कर. सोम्या काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. चवथें स्तेसांव जेजू आपले आवयक भेटता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. आवय पुताची भेट एकामेकाक बुजावण आनी धैर्य दितात. दोगांय विद्रूप जाल्यांत, पूण कुर्साचे जडायेन आनी रक्ताचे धुळीन आनी आवय पुताचे कस पळयोवन ताचे आटे विटे लेखीनासता विद्रूप जाल्यात. आपले आवयची भेट जेजू कुर्सा वाट चलूंक आदर दिता. आधुनीक संवसारांत आवय भुरग्यांचो संबंद बिगडला. भुरग्यांक जिवीत दिवचें बरें मन उणें जाला. भुरग्यांक जल्माक हाडचें एक सवाल जावन उरला. जल्मा हाडल्या उपरांत तांकां वाडोवचें एक साहस जावन उरला. भुरग्यांक आवय बापूय देख शिकोवंक भियेतात. अशे पोशकां आनी भुरगीं आज विद्रूप जाल्यांत.
मोगाळ जेजू, हर एक आवय बापायन तांची जबाबदारी समजून भुरग्यांक देवबिरांतीन वाडोवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. सोमया काकुळतामचीकर, सोमया काकलुतामचीकर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 25 तेसांव सिरेनाचो सिमाव जेजू कुडीस वाहूंक कुमक करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं तुवें सोडलाय सगलो संवसार. कोण म्हजो शीत जावं कुशी व्हरता जाल्यार तो आपलो कुडीस घेवन म्हज्या पाटल्यान येवं दी. म्हणलो सोमी आतां निशक्त जाला. कुडीस वाहून वेसो जेजू कंगाल जाला. मुखले मेट काडूंक तो कश्टता. आपले वाटेन वेसो सिरेनाचो सिमाव जेजूचे कश्ट पळोवन हळू करच्याक कुमकेचो हात दिता. आमची घरां होटली बांदल्यांत, पूण कुटुंबां ल्हान जाल्यांत. काजारी जिवितान भुरगें ना म्हूण देवाक शीन उचारता, पूण भुरगें पोसून घेवन दुबळ्या भुरग्याक जिवीत दिवंक फाटीं सरता. गर्भपात केला म्हूण विळाप करता, पूण आदार नासल्या भुरग्यांक कुमक करूंक गळाय करता. मोगाळा जेजू, सिरेनाचे सिमाव बरी हेरांच्या कश्टान स्पंदन करूंक आमचे थंय बरें मन रस. सोमया काकलुतामचीकर, सोमया काकुळतामचीकर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 26 तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. हर एकल्याक बरें करीत गेल्लो, ताचे सरसी आयिल्ल्या हर एकल्याक बरें केल्लो, दुखीस काळजांक बुजयल्लो, रडतल्यांची दुकां पुसलो जेजू आज आपल्या खुर्साचे वाटेर वेरोनिका थावन बुजावण घेता. सुखांत हजार दुखांत पाशार म्हणले गायनांत आमी गायता. सांगणी आसा, बरें केल्ले लोक विसरता, पूण वायट केल्लें सदां उगडास दवरता. बरें करतल्यांक खोरें वोन आमी गुंडेंत उडयता, पूण ती गुंडेंत पडल्या उपरांत तांकां उठोवंक कोणी प्रयत्न करिना. आज कारण नासता उलोवच्यो लोकां खबरो, व्यंग्य रितीन करच्यो टिका, भेदभाव, सहकार दिनासतना हरताल करच्यो संगती समाजेन बरें करूंक सोडिनात. पूण वेरोनिका बरी ते सगळे गुमान करिनासता बरें करचें मुखारसून वेतात. मोगाळ जेजू, पेल्याच्या कश्टा दुकान पावूंक तांकां फावो तो सहकार दिवंक आमकां वेरोनिका बरी पेल्या हुस्क्याचे मनीस कर म्हूण मागता. सोमया काकुळतामचीकर, सोमया काकलुतामचीकर, सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 7वें तेसांव जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय म्हूण सगलो संवसार. पातक आदांक भुमी वैकुठांतले भायर घालता. ह्याच पातकान आबेलाक जिवेशी मान धुळीन ताचे रगत एक जायशें केल्लें. संवसाराचे पातक आमच्या सोमयाक कुर्सा पंदा पडाशें करता. संवसारार संपर्क माध्यमां, संपर्क साधनां, शिक्षण योजना आनी विविध संघटना वाडल्यांत. स्वच्छ भारत मिसांव जारी आसल्यारी मनशाक शेर्द नितळ जावंक ना. अत्याचार, अनाचार, वेगळाचार आनी भ्रश्टाचार मनशा जीवन शैली जाल्या. परिणाम पातक सडला आनी मनीस मरणांत जियेता. ही परिस्थिती जेजूक परतून
कुर्सा पंदा घालता. मोगाळा जेजू, म्हज्या पातकाची खरी दूख धरूंक आनी पातकीची निसांडून तुजो पाटलाव करूंक म्हाका आदार दी. सोमया काकलूत आमची कर. सोमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 8वें स्तेसांव. जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुसयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. कष्टा दुखामध्ये तिरस्कार आणि अवमानामध्ये थिंपी थापडामध्ये जेजूक हेरांचो हुस्को. जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक तो सांगता, रड नाकात मुझे पासूत, बगर रडा तुमचे पासूत आनी तुमच्या भुरग्यां पासूत. मनशा कुळाची सडवण, मनशाक देवा थंय राजी करची ताच्या मिसावाचो शेवट जावन आसलो. पिडेस्त पातक्या थंय ताचें काळीज कळवळतालें. क्रिस्ताचो पाटलावदार जावन म्हजे जिणेचो शेवट कितें? म्हज्याच कुटुंबादारां आनी शेजाऱ्यां थंय म्हजो हुस्को कितलो? प्रायेस्त आवय बापायक जेवण रांदून दिवंक, तांचे वस्तू धुवच्याक, तांकां वखदा खातीर पयशे दिवंक सबार भुरग्यां लागीं सांबाळ ना. तांणी कितेंय सांगल्यार वेगळाचारा विशांत येवजण घालतात आनी तांकां आसऱ्यांनी घालूंक सलहा दितात. पेल्ल्या हुस्को आज आमच्या कुटुंबांतावन माजवून गेला. मोगाळ जेजू, आमच्या प्रायेस्त आवय बापायची सेवा चाकरी करूंक आमचे थंय उदार मन आनी काळीज रस म्हूण मागता. सोमया काकुळत आमची कर. सोमया काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 9वें स्तेसांव. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. कुर्साचें वजन आनी कुर्सा वाटेर जाल्ली पुरासन सांबाळूंक जायनासता जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पंदा पडटा. सगल्यांक बरें करीत, सगल्यांचो मोग करीत आनी सगल्यांक बक्षिल्ल्या जेजूक लोकांनी दिल्लो प्रतिफळ. मनशा समाज बऱ्याक साथ दिनात पूण वायटाक हात दितात. अपप्रचार, चूक समजणी, फटफिर्याद हेरांचें जिवीत कश्टांचें करून दुखाचो सागोर करतात. ह्यो आमच्यो खोट्यो करण्यो जेजू परतून कुर्सा पंदा घालतात. मोगाळा जेजू, हेरांची जडती करिनाका आनी तुजी जडती जावची ना म्हणली तुजी उतरां पाळूंक आमकां तुजो आदार दी. सोमया काकलूत आमची कर. सोमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 10वें स्तेसांव. जेजूक विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. ताचे तावन बरेपण जोडलो, ताचे तावन जिविताक नवो अर्थ, नवो बरवसो जोडलो. तोच लोक ताचे वस्तूर काडन ताका विणगो करतात. पावलो सांगता, तुमच्यो कुडी जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां. मनीस आपले कुडीचे मोल विसरला. माध्यमाच्या प्रभावान आमचे कोशेर्द मेला. अनैतिक संबंध, अत्याचार, मद्यपान मनशा जिवनाची शैली जाल्या. आमी करचे समा म्हूण भोगता वा कोण आमकां पळयना म्हणलें चिंतप उदेलां. आमच्या खोट्या आशे आनी करण्या वरवीं जेजूक आमी विणगी करता. मोगाळा जेजू, आमचे कुडीक आनी हेरांचे कुडीक मान गौरव दिवंक आमकां शिकय.
सोमया काकुळत आमची कर. सोमया काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 11वें स्तेसांव जेजू कुर्सार किळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. जेजू आमचो सडवणदार आपले हात विस्तारून आपणाकच समर्पिता. संवसाराचे पातकाचे वजें आनी की आपूण व्हावूंक तयार आसा म्हूण आमकां कळयता. स्वार्थी जिणी शिपायांक निश्ठूर करता. ते ताका कुर्सार मारतात. आधुनीक संवसारांत स्वार्थपण चडला. मनीस मनशापण विसरला. धर्म जाती म्हणले मुद्दे घेवन झगडे मारामारी जीव काडचे आमी माध्यमांनी पळयता. अधिकारा पासून राष्ट्रांमध्ये झूज जावन सबा लोकांचो जीव रिस्केर पडला. हें सगळें जेजूक कुर्सा पोंदा घालता. मोगाळा जेजू मनशांनी मनशापणान जियेवन शांती समाधानी पासत वावरूंक आमच्या फुडाऱ्यांक जाणवाय दी म्हूण मागता. सोमया काकलूत आमची कर. सोमया काकुळत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 12वें स्तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. उदेल्लो सूर्य बुडता. फुल्लेलें फूल बावता. फळ पिकता आनी जल्मल्लो मनीस मरता. आरंभ जाल्ले हरेकी अंत्य देखता. पूण ह्या सगळ्यांच्या अस्तित्वाक कारण जाल्लो देव जाल्लो मनीस मरता. तो मनशाक सासणेक देवी जिवच्या खातीर मरता. मनशा कुळाच्या मोगा पासून पातक्यांच्या बोगसणे पासून जेजू कुर्सारून कळून आपलो आत्मो बापा हाती ओपून दिता. जेजून मनशा कुळाचो मोग कुर्साच्या मरणा पर्यंत केलो. आमच्याच भलायकी विशान, आमच्याच कामा विशान, आमच्याच कुटुंबा विशान, आमच्याच बरेपणा खातीर दीस रात चिंतल्या आमी केन्ना तरी अनेकल्या खातीर चिंतलें आसा. अनेकल्या विशांत कांय चिंती नासता सगळें आमचे खातीर केल्या आमी जीव आसून मेल्ल्या बरी न्हय. सोमया जेजू मरण नव्या जिविताक एक दार म्हूण तुवें दाखोवन दिलाय. म्हज्या जिवनांत आजच्या सर वायटांक दिसपडटे हांवें मरूंक आनी अशें नव व्यक्ती जावन जेवंक तुजी कृपा म्हाका दी. सोमया काकुळत आमची कर. सोमया काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार खंयचोय गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 13वें स्तेसांव जेजूची निर्जीव कूड मरेच्या उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय म्हूण सगलो संवसार. 33 वर्सां आदीं मरियेन त्या बाळकाक आपल्या उस्क्यार घेतना तिका कितलो संतोश जाल्लो ना. त्या बाळकाचें तें हांसतें तोंड पळयतना देवाचें रुपणें तिणें देखलेलें. पूण आज त्या तोंडार हांसो ना. तोंडांतावन उतरां भायर सरनात. सगली कूड स्तब्ध जाल्या. आज सबार आवयो आपल्या भुरग्यांच्या अकालीक मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्यान. असल्या आवयांक मरी बुजावण जावन आसा. सोमया जेजू आपल्या दोळ्या मुखार भुरग्यांक होगडावन घेतल्या आवय बापूय खातीर मागता. आपल्या भुरग्यांचे वायट जिणे थंय दुखां गळोवन आवय बापूय खातीर आमी मागता. आपल्या उस्क्यार तुजे निर्जीव कूड घेवन बसली तुजी आवय आनी आमची आवय मरीस तांकां
खरी बुजावण जावं दी. सोमया काकुळदामचीकर, सोम्या काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. 14 तेसांव जेजूची कूड निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या बागेवंत कुर्सा वरवीं सोडलाय म्हूण तुवें सगलो संवसार. जेजूची निर्जीव कूड मरेच्या उस्क्या वयली काड नितळ वस्त्रांनी रेवडावन येदोल कोणाकूच दवरिनातल्या फोंडांत दवरतात. जेजूक सलमूंक सुवात मेळूंक ना, उपरांत निकेपूंक जागो मेळूंक ना. देवान दिलें देवान वेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. ही जोबाची उतरां आमचे जिणेचो ध्येय जावं. तेदना जाग्या आस्ती, पयशा, मनस्ताप आनी कोर्तीची मेटां चडची उरतलीं आनी वकिलांक दिवचो पयसो गरजेवंतांक दान दिवंक उपकाराक पडटलो. मोगाळा जेजू, सरकी वस्तूंक अत्रेगूंक आनी जिवीत सदां तुजे कुशे प्रकार चलूंक आमकां आदार दी. सोम्या काकलूत आमची कर. सोमया काकुळदामचीकर, सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. आखरेची मागणी. जेजूचो कुर्शा पाशांव आनी ताचो जिवात्याग सर मनशांक जिवीत अर्थाभरीत रितीन जिवंक आदार आनी प्रेरण जावन आसा. सर केण्या आनी बेण्ण्या मदें निशान तो रावता. 7 जाणां अन्याय ताच्या विरोध जाता म्हूण समजता, तरी मौन रावता आनी देवाचें साल्वासावाचें येवजन संपूर्णायेक पावूंक सहकार दिता. आमच्या विरोध जावच्या अन्याय, विरोधपण, अपप्रचार खंडन करच्या वरवीं हेरांक बदलूंक जायना. बगार, मौन चड स्थितीन सगळे नियंत्रणार हाडटा. तर बरें पळयव्या, बरें आयकोव्या आनी बरें उलोवया. आमची जीब हेरांक खेळची आनी बेंडची तलवार करची नाका. बगार, हेरांचे बरेपण उलोवचे हातेर करया. मोगाळा जेजू, जसो बाप दयाळ तशें आमी दयाळ जावं कृपा दी. सोम्या काकुळदामचीकर, सोम्या काकलूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचोय गाय म्हज्या काळजान खुर्सार मेल्ल्या जेजूचो. पाप साहेबाच्या इराद्यापासून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपण बुले सम तुजी संगता श्रेम भितर सदैव आनी सदैव फॉल्ड जगसे जेजू. भाग्यवंत मरे, देवाची माये, आमी पप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. जेजू सोम्या म्हज्या भावा, कुर्सार कित्याक काळटाय. कश्ट तुजे कशे परिहार करूं, कशी दिवंक तुका सहाय, कशी दिवंक तुका सहाय. जेजू सोम्या म्हज्या भावा, कुर्सार कित्याक काळटाय. कश्ट तुजे कशे परिहार करूं, कशी